कुटुंबांची पाठपुरवण करतात. आम्ही तुमच्या खातीर लढ पेडणेच्या सन सोयरोबानात MBA कला आणि वाणिज्य कॉलेजीचे प्राचार्य फिलिप रॉड्रिगीस हांणी सरस्वती पुजनाक परवानगी दिवंक नाशिल्ल्यान तांचेर आंगलट आयला. तांचे कडल्यान पद काडून घेवन तांची बदली म्हापशेच्या सेंट झेवियर कॉलेजीत केल्या. कांय दीस आदीं सरस्वती पुजपाक दिवंक नाशिल्ल्यान कॉलेजीत वाद जाल्लो. उपरांत विद्यार्थ्यांनी कॉलेजीन परवानगी दिवंक नासतना सरस्वती पुजिल्ली. गोय मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस आता फक्त 7 वरांत मुंबई ते मडगांव हे अंतर धांवतली. तशेंच 1 नोव्हेंबरच्यान गोय मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस सप्तकांतल्यान 6 दीस धांवतली. मजगतीं ही सेवा आयतारा बंद आसतली अशी म्हायती कोंकण रेल्वेचे उपसरवेवस्थापक बबन घाटगे हांणी दिल्या. वंदे भारत एक्सप्रेस ही कोंकण रेल्वे मार्गार धांवपी सगळ्यांत फास्ट एक्सप्रेस आसतली. हेर रेल गाडयांचोय वेग 1 नोव्हेंबरच्यान वाडटलो अशी म्हायती कोंकण रेल्वेचे उपसरवेवस्थापक बबन घाटगेन दिल्या. पडोशे उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाचो विस्तार करतनाच दिवचल आणि मये मतदारसंघात 10 MLD टांकीचो उदका प्रकल्प उबो करपाची येवजण आसा अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी म्हणलां. पिवपाच्या उदकाची समस्या सुटावी करून गोंयच्या जनतेक सुरळीत उदक कशें मेळटलें ते नदरेन सरकाराचे यत्न चालू आसात अशें मंत्र्यान सांगलें. मये मतदारसंघातल्या नार्वे पंचायत वाठारांत नवी पायपलायन घालतात. बुधवारा आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या हाजेरींत ह्या कामाची बुन्याद घाले उपरांत मंत्री काब्राल उलयताले. शेळपे म्हापशेच्या 9 ऑक्टोबरच्यान बेपत्ता आशिल्लो साहिल मोहन कांबळे मंगळारा घरा परतलो. अनवळखी मनशांनी ताचे अपहरण केल्ल्याचो दावो त्या भुरग्यान केला. म्हापशा पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर प्रधानमंत्री मोदीचे येवकाराक वेर्णा ते दाबोळे गुजराती भाषेन फलक लायल्यात. हे गुजराती फलकावयल्यान काँग्रेसीचो फुडारी विरियातो फर्नांडिसान टिका केला. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सदांच आपल्या भाशणांनी कोंकणीचो उदो उदो करता. कोंकण भास आता फक्त गोंयांतूच न्हय जाल्यार राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार नामना जोडपाक लागल्या अशें मुख्यमंत्री सांगता.
26 ऑक्टोबरासावन गोंयांत 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीचें आयोजन जातलें. ह्या फाटभुंयेर ट्रॅफिक ड्रायव्हरान करतले अशी माहिती ट्रॅफिक एसपी अक्षत कौशल हांणी दिल्या. 26 तारखेक सांजेच्या 5 वरांसावन कांय कडले रस्ते बंद आसतले. देखून प्रवाशांनी ह्या सगळ्याची बदलांची दखल घेवन प्रवास करचे. तशेंच मॅच पळोवपाक येवपी दर्शकां खातीर योग्य ती पार्किंग सुविधा लेगीत उपलब्ध करून दिल्ल्याची ट्रॅफिक एसपी अक्षत कौशलान सांगलें. पर्यटकांनी येरादारीचे नेम मोडचे न्हय, सोरो पिवन गाडी चलोवचे न्हय. तशेंच रेंटेड बायक वा कार दितात त्या धन्यांनी विचार करून आपल्यो गाडयो पर्यटकांक दिवच्यो. रेंट अ कॅब गाडयांचो अपघात जालो जाल्यार गरज पडल्यार रेंट अ कॅब धन्याचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. कुळेच्या सौजामळ वाठारांत रेल्वे स्टेशनाच्या फाटल्यान एका अनवळखी मनशाची कूड सापडल्या. ह्या मनशाचो खून जाल्ल्याचो दुबाव आसा. पुलीस पंगडान आनी फॉरेन्सिक टीमीन घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. गोंयांत दर एका वाठारांत वेगवेगळ्या पद्दतीन दसरो मनयतात. सत्तरी म्हालांतल्या म्हाऊस वाठारांत रवळनाथ देवाच्या पारंपरीक दसरोत्सव दर वर्सा मनयतात. अंदूय ह्या दसरोत्सवाक मंगळारच्यान सुरवात जाली. हो उत्सव 25 आनी 26 ऑक्टोबर मेरेन मनयतले. ह्या दसरोत्सवाची व्हडली परंपरा आसून गोंय तशेंच गोंया भायल्यान हजारांनी भावीक दसरोत्सव निमतान देवाचें दर्शन घेवपाक येतात. हरियाणाच्या अनुपमा उपाध्याय हिणें दर्जेदार खेळ करीत बॅडमिंटनाच्या बायल एकेरींत भांगरा पदक जिखलें. बायल एकेरीच्या फायनलींत अनुपमान उत्तराखंडच्या अदिती भट हिका सहज हारयलें. पयली गेम 21-13 अशी सहजतायेन जिखले उपरांत दुसऱ्या गेमींत अदितीन अनुपमाक मातशे प्रतिकार केले खरें, पूण ज्युनियर चॅम्पियन अनुपान दुसरी गेमूय 21-18 अशी बॉल्सान घाली.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. सरकारान सगळ्या पक्षांच्या प्रतिनिधीक दिल्लीत व्हरून 15 दिसां भितर लोकसभा वेंचणुके पयलीं एसटी समाजा खातीर आरक्षणाची अधिसुचोवणी मान्य करची, नाजाल्यार राज्यभर उलगुलान निशेध करतले, अशी शिटकावणी एसटी समाजाच्या पदअधिकाऱ्यांनी दिल्या. सात्तीसाव्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्याच्या फाटभुंयेर अंडर सेक्रेटरीन महत्वाचो आदेश काढला. बिरेस्तारा सगळीं सरकारी कार्यालयां एका उपरांत बंद दवरतले. येरादारीचो प्रश्न निर्माण जावचो न्हय ही गजाल मतींत दवरून हो निर्णय घेतला. हे विशींचो आदेश जारी केला. सोरो पिवन भर वेगान गाडी चलोवन सेल्फ एक्सिडंट दाबोळे घडलो. या अपघातांत मोटरसायकल चलोवपी पेटसन रॉड्रिगीस ह्या 24 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक आगताक मरण आयले, जाल्यार मोटरसायकलीचेर फाटल्यान बशिल्ल्या प्रज्वल रॉड्रिगीस ह्या 27 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक बरोच मार लागला. हे दोगूय जाण कर्नाटकच्या उत्तर कन्नड वाठारांतले अशी म्हायती पुलिशे कडल्यान मेळ्ळ्या. कारापूर सरवण पंचायत वाठारांतल्या बेकायदो दोंगर कापणी प्रकरणात व्हडा प्रमाणात अर्थीक घोटाळो जाल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. रोलिंग मिल वाठादेव वाठारांतल्या ह्या बेकायदो प्रकरणाची प्रशासकीय यंत्रणेन गंभीर दखल घेतल्या. ह्या प्रकरणी दोशी विरोधात FIR दाखल करतले, अशें सरपंचान सांगलां. शेत जमनीचेर सोलर पॅनलां बसोवप आपल्याक योग्य दिसना, अशें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकाराचें म्हणणें. शेतां पडींग जरी आसलीं जाल्यार तातूंत परते पीक घेवपाक येता. शेत जमनीचेर सोलर पॅनलां बसयलीं जाल्यार शेतकार पिकावळ घेतले तरी खंय, अशेंय तो विचारता.
सोलर पॅनलां बसोवपाकूच जाय जाल्यार सरकारी आनी खाजगी बिल्डिंगांचेर बसोव येतात अशें तो सांगता. धार बांदोडा येवपी तमनार प्रकल्पाक लागून ह्या वाठारांतल्या उदका स्त्रोतांचेर कसलेच परिणाम जावचे नात अशें कबलाती वरवीं मान्य केल्लें. मात आतां ह्या उदका स्त्रोतांचेर आदारून शेती करपाक शेतकारांक त्रास सोंसचे पडटात. देखून हाचेर सरकाराचें कांयच लक्ष ना अशी टिका विजय सरदेसायान केल्या. नावशी मरिना प्रकल्प हो चुनावीत जुमला आशिल्ल्याचे म्हणीत गोंयकारांचो सरकारान घात केला अशें विजय सरदेसायान ह्या वेळार म्हणलें. व्याघ्र क्षेत्रा बाबतीत उच्च न्यायालयाक मुदत वाडीची मागणी केल्या. ह्या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पळयतात अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. प्रत्येक नॅशनल्सांत भांगरा पदक जिखपी आनी तशेंच एशियन चॅम्पियनशिपांत भारताक ब्रॉन्झ जिखोवन दिवपी भवनी देवी गोंयांत 37व्या राष्ट्रीय खेळा खातीर गोंयांत पावली. आपली तयारी आनी फेन्सिंग ह्या गेमीचो ल्हानसो नियाळ तिणें गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना दिलो. लोकसभा वेंचणुकेचे दिकेन भाजपान आपली सुत्रां हालोवपाक सुरवात केल्या. भाजपाचो फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखरान बुधवारा पणजे भाजपाचे आमदार मंत्र्यां सयत सरकारांतले मित्र पक्षांच्या फुडाऱ्यांची बसका घेतली. भाजपाची मतांची टक्केवारी वाडोवन दोनूय मतदारसंघात भाजपाचे उमेदवार निवडून हाडपाची मोख दवरल्या. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या कॅलेंडरानुसार नोव्हेंबर 2023च्या वीक एंड धरून बँको 15 दीस बंद आसतल्यो. ह्यो सुटयो धरून दुसऱ्या आनी चवथ्या शेनवारच्यो लेगीत आस्पाव आसा. जर तुम्ही फुडल्या सप्तकात बँकेतली कामां करपाची चिंतता आसत
जाल्यार RBIचे कॅलेंडर तपासून करात। नोव्हेंबर म्हयन्यात बँक 15 दीस बंद आसतली। नोव्हेंबर म्हयन्यात दिवाळी, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा सणांच्या सुटयांचो समावेश आसा। त्या शिवाय शेनवार आणि आयतार धरून ह्या सुटयांचो आस्पाव आसा। कदंबा महामंडळान डिजिटलाचे वेगवेगळे प्रयोग सुरू केल्यात। हे सिस्टम फुडल्या 2-3 म्हयन्यां भितर जाग्यार घालतले, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। जाल्यार राष्ट्रीय खेळा सर्ती उपरांत दर एका वाठारांत EV बस चलतल्यो, अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन स्पश्ट केलें। धनगर समाज आगळ्या वेगळ्या पद्धतीन दसरो दर वर्सा मनयतात। अंदूय तांच्यांनी आपले परंपरे आनी चाली रिती प्रमाण दसरो व्हडा उमेदीन मनयलो। आंगार पारंपरीक भेस घालून सगळ्या बांधवांनी चपय हो पारंपरीक नाच सादर केलो। धनगर समाजाचो हो आगळो वेगळो दसरो पळोवपाक लोकांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली। धारबांदोडा तातोडी वाठारांत पर्यटक बशीचो अपघात जालो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही बस गोंया सावन बेंगलोर वताली। बशी मुखार अचकीत गाय आयिल्ल्यान बस चालकाचें नियंत्रण सुटलें आनी बस उमथली। ह्या अपघातांत 20 ते 25 प्रवाशी गंभीर जखमी जाल्ल्यान लागसारच्या हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात। हाचो फुडलो तपास सुरू आसा। फाटल्या वर्सा दसऱ्या खातीर 100% फुलां भायल्या राज्यांतल्यान येताली। ह्या फावट दसऱ्याक गोंयची बायलां रस्त्याच्या कानाकोनशाक फुलां विकतना दिश्टी पडटात। हाचो अर्थ गोंयकार शेतांनी देंवतात आनी गोंय स्वयंपूर्णतेच्या वाटेर चलपाक लागला, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। स्वयंपूर्ण बाजाराचें उक्तावण मुख्यमंत्र्या हस्तुकीं जालें। ह्या संकेतस्थळा वरवीं वेवसाय करपी बायल्यो तांच्यांनी तयार केल्ली खाणां आनी हस्तकला ऑनलायन विकपाक शकतात। तेलंगणाच्या एम थरुणान 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींतल्या बॅडमिंटनात भांगरा पदक जिखलें। फायनलीत ताणें मध्य प्रदेशाच्या सौरभ वर्माक हारयलो। 1 वर 10 मिनटां मेरेन चलिल्ले हे मॅरेथॉन मॅचीत एम थरुणान सौरभ वर्माक 15-21, 21-16 आनी 15-21 अशें हारयलें। महत्वाची गजाल
म्हळ्यार 2015च्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत सौरभ वर्मान बॅडमिंटनात भांगरा पदक जिखिल्लें. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात.